1 पेद्रू चॅप्टर 5 वर्स 8 संतुलित अवस्थेन राव. तुम्ही कितली जाणत संतुलिताचो अर्थ शिस्त आणि स्वतःचे ताबो मुनात शिस्त. आता तू तातूंत हुशार आसा तशें मून शिस्त. आता मून स्वतःचे ताबो. संतुलित अवस्थेन राव चोत्रायन आणि सगलो वेल सांबाळून, कित्याक तो तुजो दुस्मान. याका गरज घातलोल्या वाघापोरी भोंवता चोड भुकेला तो देंवचार भोंवता. एका गरज घातलेल्या वाघापोरी खावंक गिरेसंक जाता गाय म्हूण. म्हाका तो आवडटा ग्रांथ. देंवचार स्वर्ग भोंवती भोंवता पळोवंक कोण गिरासूंक मेवता जाल्यार, पूण बरी खबर ती तो तूं जावंक गरज ना आनी ते हांव जावंक गरज ना आनी तुमी सगळीं जी घरा टीव्हीर पळयतात ती जावंक गरज ना. तर जबाब कितें जाय? जबाब सांगता संतुलित जा. संतुलित जावप आमच्या जिवितांतलें इतलें म्हत्वाचें. ताची म्हणणी की तूं सगळें फावो तितलें कोत्ता पूण तूं कित्याचें चड करिना. म्हाका तें परत म्हणूं दी. एक संतुलित मनीस जावंक म्हणजे की तूं सगळें फावो तितलें करता पूण तूं कितल्याचेंच अदीक करिना. तूं जाणय जायत्या मागण्याचे जमातीक आजीज जावंक अशक्य आसा. लोक इतलो धर्मान रेवडला की संवसारी कामांक तांचो बिलकूल फायदो ना. तो लोक फकत मागनाच्या जमातीक आनी बायबल शिकोवणेक दिसती पडटात आनी आपल्या कुटुंबाक की कोण कोत्तात, आपल्या काजाराक की कोण कोत्तात आनी तातूंत कांयच संतुलित ना. हांव आनीक एक पावटी म्हणटा, संतुलित म्हणजे तूं सगळें फावो तितलें कोत्ता पूण कित्याचेंच तूं अदीक करिना. बरें, तूं जाणय आमच्या सभाचो कुडीचो भाग चड उर्मोटी. आमी तातूंत सुबेज कोत्तात आनी मागीर ते सारकें करूंक थारायतात. तर हें पोरी इस्पा भायर वेता. सगळें कोत्तेली वो कांय एक ना. आनी तुमच्या कांय जाणांचे चरित्र पासून अदीक बागूं येता. तूं तांतलें एक सगळें वो कांयच ना म्हणटात. वय हांव तसलें मनीस जें हांव कितें कोत्ता तें मन लावन हांव कोत्ता पूण हांव देवाक दिनवासता. ताणें म्हाका वो निरोप दिला म्हूण खूब 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 वर्सां फाटीं. कितलें म्हत्वाचें तें जिवितांत संतुलित जावंक. हें तूं जाणय जर तुका फावो तितलो विसय मेलो ना तुज्या जिवितांत चिंतीनेजो तसले प्रश्न उबे जावं येता. फकत ही इतली सोपी वस्त आनी हे परी सगळे प्रश्न घेवन भोंवतात आनी आमच्या देंवचाराचो गुन्यांव कोत्तात. आमी खेरीत बुद्धी घेवंक वेतात. वखदाचेर कितलो दुडू खर्च कोत्ता आनी तुवें रातचें न्हिदूंकूच गरज. तुज्या आलमारीक एक व्हड राकोस लिपोंक ना. तुवें फकत न्हिदोंक वचोंक जाय. आनी मागीर चेरूल कांय लोक आसा जो चड न्हिदता गरज तुवें जागो जावंक. हालेलुया. तूं संतुलित अवस्थेन राव कित्याक तुजो दुस्मान एका वाघा पोरी भोंवता पळोवंक कोणाक धरून ताका गिरासूंक एकूच वाट तुमच्या जिवितांत संतुलित अवस्थेन रावंक. तो सजमोन घेवंक शिस्तीचें मोल आनी स्वताचे ताबो जे दोर सोत मानलेल्याक आसा. म्हाका नाका तुवें केदींच परत म्हणलें हांव शिस्ती चलपी न्हय, म्हाका स्वताचे ताबो ना. तुजे लागीं तो आसा कित्याक क्रिस्त तुजे भितर आसा आनी उर्बेची सगळीं फलां तुज्या थंय आसात आनी तांतलें एक फल स्वताचेर ताबो. हांव कबूल जाता की सुरवातेक तें एक बी कशें येता नव्या जल्मान, पूण जशीं आमी तें शिमतात देवाच्या उतरान आमी वाडटात. तूं कितलीं जाणां जाणत की क्रिस्तांव म्हूण वाडूंक जाय म्हूण? सदांच एक बालोक रावंक तितलें सोबीत न्हय. आमी क्रिस्तांव कशीं वाडोवंक जाय. आनी आयज तुमी हांगा हाजीर जाल्यात तुमचो वेल घेवन म्हूण तुका साबासकी दिता कित्याक तातूंत म्हाका कळटा तूं एक सारकें चिंतपी मनीस म्हूण जें सोदता मुखार वचोंक देवाच्या येवजणेन तुज्या जिवितांत. सामान्य लोक शुक्रारा दीस सकाळीं असल्या वस्तूंक येना फकत जर ती खरेंच आपली चालीन देवा सवे सीद आसात तर. आतां घडीक देवान तुका ड्राग दिला जावन आनी तूं खरेंच येवंक खोशी नासली पूण कितेंय करून तूं हांगा पावला आनी देव तुज्या जिवितांत काम कोत्तलो. आनी तूं कांय जाणा आयज सकाळीं टीव्ही प्रोग्राम घातला आनी पळयले थोडे मिनीट जातोच अजुनूय आसात. आनी चॅनल बदलूंक तुका कांय फायदो जावचो ना कित्याक हांव आनीक 3 वा 4 चारेना आसतलीं.
तर सकाळी फुडें म्हाका चुकोवंक चड आगोड आसा. देवाक जाय तुजें जिवीत बदलूंक आनी तें तूं कोत्तलो देवाच्या उतरा उदेशी. देखून शिस्त आनी स्वताची ताबो चड म्हत्वाचें आनी कांय कारणाक लागून सगळीं ताचे विरुद्ध आसा. ओ शिस्त, ओ म्हज्या देवा, हांव हांगा येवंक ना. तिणें म्हाका शिस्त आनी स्वताची ताबो दवरपाचे वयर शिकोप दिवंक. म्हज्या जिवितांत प्रश्न आसात. वय जे रूल तुका आसतलेच, जोरूय तूं शिस्त आनी स्वताचे ताबो हाचे वय तुका कांय आयकोंक नाका. तर गोडेक तुका जायते प्रश्न आसतले. सो तुका हें आयकोंक नाका जाल्यार आतां म्हाका पोत्तें म्हणूंक जाय जें काल रात्री हांवें म्हटलें तें कित्याक हांव जाणो दोर एक सेशनाक सगळीं नात म्हूण हें चड म्हत्वाचें भाग. जरी देव आमकां शिस्त सांबाळ आनी स्वताचेर ताबो दवरूंक सांगता, तोरूय आमच्यान ताचे विणे कांय करी नजो. कितले उमेदीची न्हय जरी देव आमकां कितें कर म्हूण सांगता, आमच्यान आमच्या बोलाचेर तें करी नजो म्हूण. तर हांव तुका कितें लोटूंक चिंतिना म्हणून देवा कारगां हांव घरा वयतलें, म्हज्या जिवितांतलें सगळें सुटावें कोत्तलें आनी हांव हें कोत्तलें तें कोत्तलें. म्हज्यान तुका सांगूं येता तसलें कांयच जावचें ना. पूण तुज्यान एक काम करूं येता, तुज्या घरा वचूं येता, तुजे नोट्स व्हरों येता, तुज्यान बसों येता. सकाळीं आयतारा सोमार दीस, मंगळाराक बुधवाराक ब्रेस्ताराक सकाळीं आनी कितल्यो सकाळीं तुका लागता त्यो घेवंक आनी तुजी नोट्स वाच आनी सगळे ग्रांथ तुजे पोल्यांनी शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरपाचे आसात. आनी जायत गोडेक बरी कांय भाग तुज्या जिवितांत जातून तुका दिसता तुवें वयर येवंक जाय आनी मागीर त्या बद्दल मागणें कर आनी म्हूण आतां देवा हांव कबूल कोत्ता म्हज्या जिवितांत भाग आसात जे सांतुलीत ना आनी म्हाका ते बदलूंक जाय. पूण ह्या वेळार म्हाका म्हणूंक जाय म्हज्या काळजांतान की तुजे विणे म्हज्यान करूंक जायना. हांव खरेंच सोत मानता म्हज्या काळजांतान की ही एक चावी जी जायत्या लोकांक चुकता जे क्रिस्ताचे कुडीन जियेतात. आमी कित्याक वचून उतर आयकोता इगोजे वेता आनी केदींच बदलोनात. आमकां बदलूंक नाका अशें न्हय. जायत्यांक अशें दिसता म्हणजे कांय लोक आसात जी पर्वा करिनात. पूण तुमी चडशीं हांगा आसात तुमकां पडला म्हूण आनी तुमी हांगा आसात तुमकां बदलूंक जाय म्हूण. पूण उमेदीची गजाल ती हांव तुमकां सोत पळय तें सांगता की फकत हांव तुमकां शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरपा वयर शिकयलें तें आयल्यार पुरो न्हय. तो ताचो एक भाग, तो कुवाडेचो एक भाग. पूण तुज्यान मुखेली भाग सोदीन येजो आनी तो पवित्र आत्मो. हांवें कितले निरोप आयकले आनी कितल्या सेमिनारान भाग घेतलो आनी हांवें मागणें केलें, हांव रोडली, हांव देंवचाराक पाठ केली आनी वय हांवें थोडी भोव उदरगत केली. पूण तरी म्हज्या जिवितांत कितलेंच गोंडोल आसलोलें. आनी जेन्ना म्हाका थावें जाली की ताच्या विणे म्हज्यान कांय करी नजो म्हूण हांवें सुरू केलें सारूंक दिसपट्टी मोलादीक सांगातीक वेल देवा थाय. तोर सकाळीं हांव खुशाल तूं हांगा आसा म्हूण. पूण म्हाका उदीक आवडपाचें तुवें खूद वेल देवाक दिल्यार तूं आनी तो एकलोच ओदीक बरें. तूं हांगा आसच्या सानून तें केल्यार ओदीक बरें. म्हजो टीव्ही प्रोग्रामाचो तुजो वेल देवा थाय करी नाका आनी म्हाका प्रेक्षक उन्नें जाल्लें नाका. पूण हांव तुमकां सांगता तुका शिकोवणेची गरज, पूण तेन्ना तुवें देवाशी वचोंक जाय. तुजे शिक्षक तुजे पास्टर ते देव न्हय. दुसऱ्या वर्गाचो भावार दवरी नाका, खूद स्वताचो भावार दवर. तुजी स्वताची सरीकोत देवा थाय. वय म्हजो पास्टर म्हणटा, वय म्हजी मामा म्हणटा, वय जॉयस म्हणटा. हांव कशी तूं जाणा हांव कितें म्हणटा तें, पूण तें तुज्या जिवितांत चलता. तर म्हाका दिसता आमी ह्या कुवाड्याचे कुडके कशे आमी इगोर्जे वेतात, आमी एक कुडको, शर्मा आयकता तो एक कुडको आनी जॉयस मॅचे कॉन्फरन्साक वेता तो एक कुडको आनी आमी बायबल वाचता तो एक कुडको. पूण आतां तुवें देवाशी वचोंक म्हणूंक जाय, देवा म्हजे कुडके आसात सगळे आनी फकत तुज्यान हें करूंक जाता. देवा कसो पातयेवंक जाय तें शीक कसो ताच्या फुड्यान येवन थंय रावंक फकत 30 सेकंड पासून सुरू करीत तर. तुजें तोंड बंद कर आनी तुज्या काळजान म्हूण हांव हांगा आसा कुडको मनीस कसो. म्हज्या लागीं कांय ना, फकत तूंच. पूण तूंच पुरो दोनया. हांव मागता तुवें म्हज्या जिवितान हें सगळें एकठांय घालूंक म्हाका शक्ती दी देवा. जर तूं कोणा लागीं काजार जाल्यार जो तुका सोतायता, पूण तूं जाणूय देवाक जाय तुवें रावंक
कित्याक तूं सोत मानता. आनी हांव तुका आनीक सांगता, देवाक नाका सगळ्यांनी दुसऱ्या कोडले कोट सोरूंक, ते एकसूरपण कोटीन दिसता. देव तुका घेवन आसा आनी गोडीक ताका जाय तूं आनी कोणाक घेवंक आसोंक. थँक्यू. सर म्हजो घोव म्हज्या बरोबर रावंक नासलो तर आयज ही सेमिनार हांगा जावची नासली. जिवितान आगोर आसा तातलें तुका पालोपाल करूंक मेलो ना. तो एक भाग शिस्तीच्या जिविताचो. केन्नाय तुका खंयसर रावचो पडटा जंय तुका रावंक नाका, चोरय थंय रावंक तुका सुयोग ना. आनी मागीर दुसरे वाटेन केन्नाय तुका कांय लोकां सोशिल्ले पयस वचचें पडटा कित्याक तुका इश्ट आसात आनी केन्नाय कुटुंबाचे वांगडी जे तुजी उर्बा विकान बोत्तात. केन्नाय तुका कामार जेवच्या वेळार गजाली सोरशिल्लो पयस वचचो पडटा. ते एक जे गरज तुज्या जिवितांतले कातरूंक उडोवंक. जसो बायबल म्हणटा, जो तुजो दोलो अपमान करता तो भायर काड, हात अपमान करता कातरून उडय, जेवणाच्या मेजार अपमान करता पयस वच. चलार तर म्हाका सीद करूंक जाय आनी म्हाका हे दोर एका सेशनाक करूंक पडत, पूण हांव परवा करिना. जाणो तुका आदार दिवची ना जर तूं हांगाचे गायल्यार वचोन चिंतून. देवाक आर्गां आतां हांव जाणो म्हजो प्रश्न कितें तो. हांव शिस्तीचो मनीस जातलीं ह्या कुटुंबान. 25 नवे कायदे आसतले. आमी आतां हें कोत्तेलीं, 9 हें कोत्तेलीं, 10 तें कोत्तेलीं. कित्याक ते फकत 2 दीस तोकटेले. कित्याक तूं पळयताय कूड रोकडीच गरम जावन थंड जाता. हालींच हांवें तांतलें एक सुचोलें वेलें एका जोमातीक तुमी दिवालेक उजार कोत्ता तसलें. आनी हांवें म्हटलें हें आसा कुडीचें मांस. चलात वोय. ताका हांव म्हणटा जिवें सुरसुरें. जाकोब 4:17 म्हणटा कितें करूंक जाणो आसतना तें करिना जावंक एक पातोक. म्हज्यान म्हणूंक जाता आमचें शिकप आमचे आज्ञा पालन एक परस ओदीक आसा. तुमी कांय जाणां जायत्या इगोर्जेन बांकार बसल्यान तुजे धाकटुले कुले फ्लॅट जाल्यात. इगोर्जेन बसोन तुजेर मोदले पिरायेचो भेस आयला. आनी तरी तूं बसताय तुज्या काळजान बॉक्सोन दिन आसतना. क्रोध नाकारणी. तूं कोणाचेर चावला. तूं चावला त्या मनशा सांगाता इगोर्जे पासून आयलें. तूं इगोर्जेन बसोन म्हणटलें हालेलुया देवाक आर्गां मोहिमा तुका जेजू गावन आय सरेंडर ऑल आनी रागान घरा वेता. हांव जाणो कित्याक तशें करी. हांव देवा बरोबर इगोर्जेन बसो मातशा वयल्यान उतरां उचोन चिंतून जर तो चिंता आयज हांव ताका रांदतली म्हूण तो पिसो जाला. फकत हांवें म्हणटाय म्हूण चिंती नाका. तुका तें मेवलें म्हूण केन्नाय चड उलयता तो सगल्यो की उणें जाणो. आनी कितले पावटी आमी कितें आयकोंक जाय आमी तें करूंक लागचे आदीं. बरें हांव जाणो हांवें तें करूंक जाय पूण हांव जाणो हांवें तें करूंक जाय पूण वय त्यो थंय तुजे लागीं उलयता. तुजे कालीज तुका सांगता हांव जाणो हांवें तें करूंक जाय हांवें तें करूंक फावना. तेन्ना तुजें मांस तयार जाता आनी म्हणटा पूण तें कर. आनी बॉक्सोने मेल्यार पुरो. बरें हांव तुका एक सांगता तांतली तुका सुटका मेवची ना. आनी तितलेंच न्हय तुका सुटका मेवची ना. आनी ह्या वेळार आमच्या आज्ञा पालन करिना ताचो आमी परिणाम भोगतात. आनी तुवें हांसो मारल्यार जाता. कलेस्करांक 6:9 म्हणटच थोकोन आसतना बरें तें करूंक. ताचें पीक आमकां वेल पावतोच मेवतलें. वो आसा पूर्णतायेन बरें तें करूंक थोकोन आसतना करुया कित्याक ताचें पीक वेल पावतोच आमकां मेवतलें. आनी आमची तोखत सादून गुमवोल येवन पडना तर. आनी आमची ताकत सादून गुवोल येवन पडना तर. आतां हांव तुका सांगता सोडून दिवंक व्हड बुद्धी नाका. तशें करूंक आमकां केन्नाय तरी दिसता म्हाका धरून. पूण खरी शीज जाय सारकें
ते फकत एकूच पावटी करूंक न्हय, पूण ते करीत रावंक आनी करीत रावत करीत रावंक 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 करीत रावत करीत रावंक करीत रावन तुवें देंवचाराची शक्ती तुज्या जिवितांत नपयत करीसर. सारकें तें एक पावटी करूंक आगोड न्हय. तुका आगोड न्हय उपाय मेवतात ते मेसाची वचोंक, थंयसरले कांय वस्तू घेवन घरा वचोंक आनी त्यो तुज्या सेल्फार पाठोवंक आनी चिंतूंक हातूंत तूं धर्मीक दिसता. पूण आतां तें आयकोंक वो तें पळोवंक तुजो वेळ तुवें शिस्तीन उजार करचो पडटलो. तुवें तुज्या दिसाचो एक कुडको काडचो पडटलो वो तुज्या अभ्यासाचें एक सुमान. शिकोंक आपूण तयार आसा म्हूण एक वावरा दी जाका लोक ठेवंक गरज ना. एकूच कारण लोक त्यो सांगाता कित्याक वेळ सारिना ती स्वताक तें करूंक शिस्तीन दवरिना म्हूण. आनीक दुसरें कारण ना. आयज म्हाका जाय तुमकां उमेद दिवंक कित्याकूय निबीत दिवंक बंद करूंक. तुवें तो व्यायाम करिना तर म्हणूं नाका म्हज्यान जायना फकत तें सोचान म्हाका करूंक नाका. आतां हें म्हाका कठीण करिनाका. ओ तूं व्यायाम करपाचें आनी जेवची खबर करिना न्हय म्हाका तें आयकोंक नाका. बरें म्हज्यान कांय करिनेजो जर हांवें चॉकलेट चीप कुकी पळयल्यार म्हाका तें बारा खेवंक जाय. ना खावची गरज ना. ना खावचें ना तुवें म्हणूंक गरज. म्हाका कुकी खावंक जाय तर हांव खातेलीं. जर म्हाका कुकीज खावंक नाका तर तें हांव खावची ना. कित्याक? म्हाका शिस्त आनी स्वताचेर ताबो आसा. सारकें तें करीत राव सारकें तें करीत राव सारकें तें करीत राव. काल म्हाका संदी मेवली डॉक्टर पॉल ऑस्टिनाची मुलाखत घेवंक आनी वितरायता त्या TBN शोआचेर. वय तो जोएल ऑस्टिनाचो व्हडलो भाव. जेन्ना तुमी जाणो जातल्यात आमी ऑस्टिनाचे इश्ट आनी हांव जाणो म्हज्या TV प्रोग्रामार हें सांगल्यार तुमकां वायट दिसचें ना म्हूण. पूण डॉक्टर पॉल एक सर्जन खुबशा वर्सांक आनी ताणें म्हटलें तो असले दोशेर पावलो की ताका दिसलें एक असंतोश ताच्या भितर उत्पन्न जालोलो आनी तो नकलो कितें तें. ताणें चिंतलें बरें तूं जाणय म्हजें मोडले पिरायेचें वायट आयलां देवाक जाय हांवें शिर्वीस बदलूंक. तर पयलीं शानी वस्त ताणें केलें देवाचें आयकल्या बगर ताणें कांयच करूंक ना. हांवें म्हटलें देवाचें आयकल्या बगर ताणें कांयच करूंक ना. फकत तुज्या भितर कसलो असंतोष उत्पन्न जाता म्हूण हाची सोजमण न्हय की तुवें वचोन कसलें निस्तूर परतीपाल करूंक जाय म्हूण. तुवें जाणो जावंक जाय की कितें तरी घडटा म्हूण. तूं जाणय देव म्हाका कितें तरी सांगोंक सादता वो कितें पूण बदलतलें वो. तूं जाणय घडयेक म्हजें रगत चडलां आसतलें. तूं जाणय हांव नकलो. तुमी कितलीं जाणां जावन दर एक पावटी तुका हातवें दिसता ताची म्हणी न्हय देव म्हूण केन्नाय बेश्टें पिशापण. तूं जाणय घडयेक गेल्या सुमारान चड साकर खेल्या. पूण तूं देवाचेर पातयलो आनी थोडो वेळ लागलो आनी मागीर ताचो बाय पयस संपलो आनी तो आसलो ती परत वेताली एंतेरा पासत. आनी ताणें म्हटलें हांवें आयकलां देवान 3 वस्तू म्हटल्यो. तुजें वयसीपण सोद, ह्युस्टन वच आनी आदार दी. आतां हो मनीस एक सर्जन आसलो आनी देव ताका सांगता म्हाका जाय तुवें सगळें सोडून आनी म्हाका जाय तुवें वचोन आदार दिवंक. वय तांकां त्या वेळार खबर पासून आसली इगोर्जेचो पास्टर कोण जायत तो. जोएल अजुनूय त्या स्थितीन थीर जावंक नासलो आनीक जायते जाण जावंक येताले आनी तांकां खात्री करूंक जाय आसली की देवाची आयकतात म्हूण. आनी जर फकत एकूच मिनीट हांव परत गेल्यार जेन्ना पावलू 12 वर्सांचो आसलो ताच्या बापायन ताका एका मिशन बोंडेर व्हेलो आनी ताणें म्हटलें जेन्ना तो आफ्रिकेच्या जमनीर उबो रावलो ताका तेन्ना गमन आयलें की ती पिरायेन की तो देवतर जावची इच्छा आसली. पूण जेन्ना थंय तो आफ्रिकेत जमनीर उबो आसतना चड मजबूत चिंतना ताका आयलें एक दीस म्हाका जाय हांगा परत येवंक. पूण मागीर तो वाडून इस्कॉलांक वेतोच
ताणें आपले वयसीपण आनी खंयसर सुरवात केली आनी आतां तूं जाणय देव ताका सगळें सोडून दी म्हणटा तर त्या वैजकी मिरसांगाचें तें सगळें विसरलो आनी तो एक आदार दिवपी कसो एक गरजेन काम करूंक गेलो आनी म्हटलें तो सर्जन आसलो ताचे कीन 18% उणें झडटालो आनी आतां म्हाका तुका सांगूंक जाय ह्या सगळ्या संवसारांत चडसो लोक मेळचो ना जे आपली स्वताची सगळ्या संवसारांची आपली स्थिती उणें जोडून घालीत देवाची आज्ञा पाळूंक चलात आतां चडसो लोक कितें बरें आसा तें सोडून कितें उणें आसा तें करूंक वेचना कित्याक ती जाणो की आनी कितें जावचे बदलेक तांकां देवा थंय शांती जाय वचन तुका सांगता की आनी कितें जावचे बदलेक तुका पयलीं देवा थंय शांती जाय आनी हें करूंक तुका शिस्त आनी स्वताचो ताबो दवरचो पडटलो कित्याक ताच्या सैमात कांयच नासलें म्हूण म्हाका खात्री आसा आमी आमच्या काळजान न्हय आमच्या मनांत जेवंक शिकोवंक जाय जर आमी काळजांतान जेयल्यार तर आमकां खूब वेळाक संतोश मेवतलो पूण जर आमी आमच्या तकली वेल्यान आमी चिंतीत तें करीत जें आमकां जाय तें जें बरें लागता जाल्यार आमकां केदींच पूर्णतायेन संतोश मेवचो ना तर 6 वर्सांक सगळीं म्हणत 6 वर्सांक तो थंय रावलो आनी फकत आदार दिलो न्हय एक दीस न्हय एक सुमान आमी गजाल करतात थोको नासतना बरें तें करूंक चिंती नाकात तूं एक वेल कितें सारकें तें कोत्तलो आनी तुज्या जिवितांत सगळे प्रश्न नपयत जातले म्हूण तुवें शिस्तीन रावचो पडटलो तें करीत रावंक आनी तुका खिलोंच मारूंक वो तुजे केस तोडून काडिसोर आनी मागीर तुका मातसो विसय मेवतलो आनी परत दुसऱ्या दिसा तूं परत तोयार तें करीत रावंक केन्नाय तुवें मातसो विसय घेतल्यार कांय न्हय देव सजमता ओ आयकात हांवें सोडून दिलां हें कितलेच फावटी जालें तितलेंच तें देवा तेंच तें हांवें सोडलें तेंच तें चेरूल म्हणजे देवाक बरें दिसोंक जाय म्हूण खरेंच हांव सत सांगता एक पावट हांव तें करी आनी हांवें आयकलें पवित्र आत्म्यान म्हटलें खरेंच हांवें चिंतलें आतां राव एक मिनीट हांव मातशें उमेदीर आसा दिसता आनी मागीर ही चिंतना म्हाका आयली हांव खोशी तूं थोड्या मिनिटाक सोडून दिताय म्हूण कित्याक तोच वेळ म्हाका वावरूंक मेवता कित्याक हांव कुडीच्या वेगवेगळ्या कामांनी रेवडिल्लें तूच भितर देव ना त्यो वस्तू करूंक जेन्ना तूं तुका शिस्तीन दवरता करूंक जें तूं जाणय देवाक जाय तुवें केल्लें वय 6 वर्सां तो ते जुट्टेर रावलो आनी मागीर कोणें ताका लंडन पाठवलो कसल्या कामाक लागून मागीर आनी कोणें ताका आफ्रिकेक वच म्हूण सांगलें कितें करूंक कसल्या कामाक आनी ताका प्रवास करपाची संवय नासली पूण ताणें चिंतलें वय म्हाका दिसता देवाक जाय हांवें केल्लें लांब कोणी मोटवी करता तो शेकी आफ्रिकेक पावलो तर सर्जरीक आदार दिवंक आनी आतां तो त्या दोशीर आसा जुंय तो 6 म्हयने 2 वर्साक आफ्रिकेक वैजकी मिरसांगांनी सारता तर हांगा देव ताचे कडेन तो 12 वर्सांचो आसतना उलयता चल आतां म्हाका जाय हें आयज कोणें पूण आदार दिवंक देव ताचे कडेन उलयता 12 वर्सांचो आसतना शिकप करता एक सर्जन जाता खुबश्या वर्सांक ताका जायतोच येस मेळटा आनी जे संवसाराचे नोदरेन सकल देवप म्हूण दिसता ते सारकें म्हळ्यार देवाचे नोदरेन मुखार वचप दिसता चलात तूं म्हज्या बरोबर आसात पूण ताच्या भावनांनी ताका खाला पडलेली दिसलो आनी ताणें 6 वर्सां थंय रावोंक पडलीं 6 वर्सां न्हय एक दीस एक सुमान एक म्हयनो पूण 6 लांब वर्सां 6 पावटी 307 आनी 5 दीस मागीर अकस्मात सोयोग मेवता पळय तुमी सोडून दिना तर तुमकां कांय जाणांक अकस्मात कितें घडटा पूण आतां तुमी तरी त्या शिस्तीच्या संवसारान आसा तूं आजून ते सुवातेर आसा जंय तूं चिंताय म्हज्या देवा हांवें कितलो वेळ पासून हें करूंक जाय केद ना देवा केद ना कित्याक देवा कित्याक ओ म्हज्या देवा हांवें 7 वर्सां फाटीं देवाक म्हटलें आमी हे मिनिस्ट्रीन केन्ना त्या दोशेर पावतलीं सगळो वेळ कितें पूण घडना जें आमकां राग हाडटा
आनी देव ताचे सोबीत सोबान म्हाका पळोवन म्हटलें केन्नाच ना. आनी तुमी हें जाणात ते घडले 22 वर्सां आदीं आनी तो सारको उलयलो आजुनूय तें बंद जावंक ना. पूण तुका मनाची अवस्था आसूंक जाय. जेन्ना तें सगळें सोंपता आनी हांव अजून बॉब मारीत आसतलीं, कित्याक एक वस्त हांव करची ना ती सोडून दिवंक आनी वचोंक. हांव तें करीत रावतलीं करीत रावतलीं करीत रावतलीं करीत रावतलीं करीत रावतलीं करीत रावतलीं. वय तुमी जाणत सगळ्यांक गरज आमच्या जिवितांत संतुलीत जावपाक. संतुलीत जावप चड गरजेचें. म्हणजे सगळ्याचे सगळें कर पूण कितल्याचेंच चड करिनाका. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.